गोंयांतले पर्यटन क्षेत्र हे सगळ्यांत व्हडले उद्देगीक केंद्र। गोंयांत अभिनव विचार आनी संकल्पना घेवन उद्देजक तयार केल्यार स्वावलंबी गोंयची संकल्पना साध्य करपाक चड वेळ लागचो ना। लोकांनी उदरगत आनी रोजगार निर्मितीच्या प्रकल्पांक विरोध करचे बदला ह्या प्रकल्पांक आदार दिवपाक जाय। अशें केल्यार गांव उदरगत जातले आनी बेकारीची समस्या सोडोवपाक मजत जातली, अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें। सांखळे एके कार्यावळीच्या उक्तावणा वेळार मुख्यमंत्री उलयतालो। बऱ्यो ॲक्टिव्हिटीज जे येतात त्या सगळ्या पंचायतींनी, इवन दो माझे तर म्हणणं आहे की सरपंचांनी कोस्टल बेल्टांत थोडे सरपंच त्रास दिवपाक लागला, रोहनाकूय खबर आहा, पण आमच्या गांव वाठारांनी आमचे सरपंच त्रास दिना। इन एडवान्स जाय जाल्यार तांकां एनओसीज आनी दिवपाक तयार आहा। हांव आयच्या खंडाक सगळ्या म्हणजे नो डावट टुरिजम इंडस्ट्रींतल्या डिफरंट लोक आयच्या इव्हेंटाक आयल्या, म्हणून अंडर द ईज ऑफ डुईंग द बिजनेसीस अंडर इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशनल बोर्ड इफ यू आर एस्टॅब्लिशिंग एनी एक्टिविटीज तर आमच्या पंचायत एरियेनी करता सरकारूय विचार करता की तांकां बेनिफीट कशें दिवचे। नो डावट विथ अ सिंगल विंडो क्लियरन्स आमी क्लियरन्स बेगीन दिवचेच, बट ताज्याय बरोबर तांकां इतर बेनिफिट्स कशे मेळटले रिगार्ड थ्रू द टॅक्स, म्हणजे तांकां मॉनिटरी बेनिफिट्स मेळपाक जाय। गोवा बियॉन्ड बिचीस करून इको टुरिजम हिंदलँड गांवांनी वचून आमचे गांवपण कितें, आमचे जेवण खाण कितें, आमचे ट्रेडिशन कितें, आमचे हिस्ट्री कितें, आमचे कल्चर कितें, हाजेर आमी खुबसो फोकस दिल्लो आसा। आनी ह्या दिसांनी आमी ह्या वर्साक पळयलें जाल्यार फेस्टिवल फक्त कार्निवल आनी शिगम्याचेर उरली ना, जाल्यार चिखल कालो जावं येता ते ह्या वर्साक वीरभद्र जावं, हे वेगळे वेगळे जे आमचे ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स आशिल्ल्यो ते वयल्या स्तरार व्हरून पर्यटकांक दाखोवन ताचो अनुभव घेवन तांकांय कळचें गोंयचे खरे इतिहास कितें तो, गोंयचो इतिहास आनी गोंयचें परसेप्शन जालां की आमी फक्त सन सँड एंड सी, आनी कोविडाच्या मागीर आमकां एक कळ्ळें की आमी वेगळे तरेन काम करचें पडटलें। गोवा बियॉन्ड बिचीस करता आसतना स्पिरिच्युअल टुरिजम, इको टुरिजम, हिंदलँड, एडवेंचर, वेलनेस हे खूब जाणांचे नवे वर्टिकल्साचेर आमी भर दिल्लो आसा। आनी ताजो आस्पाव घेता आसतना फुडें आमी होमस्टे पॉलिसी, कॅरवेन पॉलिसी ह्योय काडल्यो। होमस्टे पॉलिसी आमी मुख्यमंत्र्या कडेन बसतकर एकूच म्हणलें की हातूंत खऱ्या अर्थान महिला सशक्तीकरण जावंक शकता, कित्याक होमस्टे पळयता आसतना बायल मनीस फुडें आसता आनी ती खऱ्या अर्थान जेन्ना मनीस येता टुरिस्ट पर्यटक ताका कल्चर दाखोवप, ट्रेडिशन दाखोवप, जेवण दाखोवप हे बायल मनशा पेक्षा बरें कोण करूंक शकना। आनी ती मनीस जोडटली जाल्यार बायल मनीस जाल्यार महिला सशक्तीकरण चिंतून होमस्टे केल्ली आशिल्ली। तातूंतल्यान लोकल कम्युनिटीज ते गांवांतली हँडीक्राफ्ट जावं मसाले जावं सगळ्यांक ताजो फायदो जावचो, तातूंत परत महिला आसतली। हातूंतल्यान होमस्टे आमी पॉलिसी सुरवात केली, कॅरवेन केली, येता ते हातूंतल्यान आमी एग्रो इको टुरिजम पॉलिसी, एडवेंचर पॉलिसी, वेलनेस पॉलिसी भरपूर काडटले। सांगपाचो हेतू एकूच की आमचो फोकस इतलो गांवांनी आसा की तांचे जागृताय करता आसतना सस्टेनेबल मॉडेल करप, चडूय करप ना जातल्यान ते गांव वाट लागप, पूण नॉर्मल करप खंयच्याय सरकाराक इकॉनॉमीक दृश्टिकोनांतल्यान आनी एम्प्लॉयमेंट दृश्टिकोनांतल्यान चॅलेंज आसता। जेन्ना ग्रामीण भागान अशे प्रकल्प तयार जाता तेन्ना आमचो ग्रामीण भाग फुडें सरता आनी जे कितें डेव्हलपमेंट जावपाक जाय इन टर्म्स ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर आसूनी की रोजगारा खातीर आसूनी, आमचे जेन्ना अशे भागान अशे प्रकल्प येता तेन्ना सगळे डेव्हलपमेंट ह्या भागाची ऑटोमॅटिकली जाता, कित्याक त्या त्या तरेचे हांगा ट्युरिस्ट येता। मये मतदारसंघात तशें पळोवंक गेल्यार मये तलाव आसा, सप्तकोटेश्वर देवूळ आसा, सलीम अली बर्ड सँच्युरी आहा, आनी तेज्या बरोबरच हो एक प्रोजेक्ट हांगासर लॉन्च जाता। ही एक आमकां एक जमेची गोश्ट आसा। आमच्या शेजारच्या गांवांत म्हणजे सांखळे हरवळे वॉटरफॉल आहा, हे सगळे एकंदरीत जर पळयले जाल्यार उत्तर गोंयच्या ह्या भागांत दिवचले, सांखळे आनी मया हे जर तिनूय जर गांव जर जोडले जाल्यार हिंटरलँड टुरिजमाक इतलो वाव आसा।